गोंय विधानसभेच्या सभापतीची वेंचणूक 20 मायाक जाता म्हूण मिडियाच्या खबरेंत खवदळ पडलो। हंगामी सभापती मायकलाच्या दुबावीत राजकीय हालचालींक ब्रेक लावंक सीएमाची कावंटर चाल म्हूण वार्ता पातळ्ळी। मात प्रत्यक्षात परिस्थिती पळयल्यार 23 माया पयलीं असलें धाडस मायनॉरिटी सरकाराचें आंगलड येवपाचें। युतीचे आनी बीजेपीचे कितलेशेच आमदार मंत्री 23 मे मेरेन गोंयांत नाच। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तांचे आमदार खंय 20 माया उपरांत आचारसंहिता सोंपसर गोंया भायर। These dates are not decided. In any case, 20 तारखेक आमी हांगा गोंयांत ना, गोवा फॉरवर्डाचे तिनूय आमदार गोंयांत ना, आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आहा. And I think this is not decided. You all have just speculated, it looks to me. I feel it will not be on 20th, it will be after the code of conduct. Code of conduct is applicable till the 28th. So ताजे मागीर आमी आहा, ताजे मागीर इलेक्शन जातलें अशें म्हाका दिसता. हांव कोड ऑफ कंडक्ट सोंपता तसो भशेन पावतलो। हंगामी सभापती म्हणटा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांतूच नव्या सभापतीचे कितें ते जातले। आता इतले हे घडामोडी जाल्या पळय ते कित्याक लागून तुमकां लागून कितें विश्वजिताची बीन हे केल्या म्हण ताका लागून बीन अशें आसूंक शकता। 20 आमी विश्वजीत राणेचे जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आहा ते आमी घेतलेले आहा आनी तेजो फर्स्ट हियरींग माझ्या अंडर आता जावपाचें आहा ते वी वील गो इन टू द मॅरिट्स ऑफ द केस रायट नाव आय थिंक द इलेक्शन टू द स्पीकर विच इज वेकंट cannot be held till 20th. I am not interested to take the post of speaker. आमी डे वनान सांगलेलें हांवें ज्या दिसा प्रमोद सावंत रिजायन जाला त्या दिसा पसून सांगूत येयल्लें आहा की स्पिकराचें पोजिशन आमी घेयना म्हणून. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन 23rd आफ्टर द रिजल्ट्स इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ स्पीकर वील बी देर वन ऑफ द डेज. मुख्यमंत्री म्हणटा सभापतीच्या वेंचणुकेचें अजून थारूंक ना. अजून गव्हर्मेंट लेवलाचेर अशें कांयच डिसिजन जावंक ना. बातमी खंयच्यान आयल्या ही म्हाकाय खबर ना. ओके, सभापती निवड ही जावपाक जाय कारण उपसभापती आसा. सपोज इन केस एकदां उपसभापती आउट ऑफ स्टेशन गेलो किंवा आनी खंयसरी गेलो जाल्यार कोण परत हंगामी सभापती म्हणून कोण तरी डेप्यूट करचो पडटा, नॉमिनेट करचो पडटा तर हंगामी सभापती म्हणून. ते सगळे विशय कन्सिडर करून हांव म्हणटलें की सभापतीची निवड जावप ही अत्यंत गरजेची आसा. बट ती केन्ना तरी जातली. बट ती 20 तारखेक अशें कांय डिसिजन ना अजून तरी. इट इज नॉट फायनलायज. 20 तारखेक करपाची चर्चा बी अशी डिस्कस जाल्लो विशयचो 20 तारीख अशें म्हणून न्ही. बट डिस्कशन आसा की बाबा सभापतीची निवड जाता ती बेगीन जावपाक जाय कारण ताज्या उपरांत आमकां रोखडेच परत पावसाळी अधिवेशनूय घेवपाचें आसतलें म्हणून हाजेर एक डिस्कशनाचो पार्ट आशिल्लो तो. इट इज नॉट सो. इट इज ऑन 20th. कावंटिंगा पयलीं अशें कांय ना. तशें कांय ना. काँग्रेस विचारता सभापतीची वेंचणूक घेवपाक असली कसली इमर्जन्सी आयल्या की अशें कळटा की सरकार जो असो प्लॅनिंग करता की 20 तारखेक एक दिसाचें अधिवेशन आपोवपाक सोदता आनी हाजे खातीर गव्हर्नरा कडेन ताजें एप्रुवल घेवपाक सोदता एक दिसाचें अधिवेशन. आनी कारण कितें म्हणल्यार सभापतीचें इलेक्शन. आतां 20 मे म्हणल्यार 20 मेक घेता ताजे उपरांत आनी 2 दीस जर रावत जाल्यार फूल हावस मेळटा म्हळ्यार 40 आमदार आफ्टर 23rd म्हणजे 23 तारखे नंतर मेळपाक शकतात. पूण ते सुद्दां 2 दीस तांकां रावपाक जायना. इतली घाई आसा. इतली घाई कसली जी राज्यपाल एक भाजपाची ऑफिस बेरर अशी वागता आनी जेन्ना जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनाचेर हल्लो जालो ते डिफेंड करपाचें तिजें काम आशिल्लें तें काम तेणी केलें ना. तिका आमी मागता की ही जे BJP जी चिकाना करपाक सोदता सगळीं तितूंक तूं हें करनाका. तुजें जें ऑफिस आसा तें आजुनूय